वाळपयच्या एका पुलीस कॉन्स्टेबलान 70 वर्साचे जाण्टेलेक एतिश्ट बडयली। जाण्टेले अबिदाब बेगाक मार बडोवन तिका जर्जर केल्या। तिका मेडिकलान घालची पडली। कॉन्स्टेबल करोलाक पुलिसांनी भितर उडयला। लोकांनी ताका बरोच पेटलो। पिळगांव तारवाड्यावेल्यो बायलो हुस्का मेकळ्यो उरतल्यो जाल्यार कॉन्स्टेबल अमजद करोलाक गांवांतल्यान तडीपार करचो म्हूण गांव मागता। कॉन्स्टेबलाचे कर्म पळोवन तारवाड्यावेलो लोक आनी बायलो भिल्यात। वाळपयचो पुलीस कॉन्स्टेबल अमजद करोलाचे नाव काढल्यार सध्या पिळगांव तारवाड्यावेल्यो बायलो आंग काडटात। एके 70 वर्साचे बायलेक तांणी यतिश्ट बडयली। बरोच मार लागिल्ल्यान अबिदा बेगाक सध्या जीएमसीत घाल्या। आरोपी पुलीस कॉन्स्टेबल अमजद करोलाक पुलिसांनी भितर वडयला। गांवचो लोक म्हणटा बायला हुस्की मेकळी उरतली जाल्यार करोलाक गांवांतल्यान कायमचो भायर काडात। ओल्ड आयडियल स्कूल आसा पळय थंयसून ताका कश्टून हाडून हांगा उडयल्ले काडून। त्या आंगार एक कपडो सुद्दां नासलो। कितें तरी एक उपाय जावंक जाय। हेज्यान पयलीं हेजे खूब केसी जाल्ले हांगा। बायलांक सुद्दां रस्त्यार चलोवंक दिना, असो गाडी बी आंगार हाडटा। असो पियलो काय मागीर अशें आतां आमी अशें हे केलें न्हू जाल्यार थंय पियोन थंय रावता भायर, थंय लोकांक नांव घेवन बायलांक गाडी सोदता बुरशे मारलेलो तेणी कोर्ट मारलेलो मौलानाक मस्जिदीन वचून मस्जिदीन मौलानाक धरून आनी एक म्हाताऱ्याक बी मस्जिदीन नमाज पडटा तेकाय मारले धरून। कसलीच गजाल करिनासतना तेका तेणी मारला पळय रडोंक रडोंक हांगासर। हांवें पळयला फाटल्यान कर्णो सुद्दां तेचो मोडलेलो कसो दिसता। हांगा हाताक मार तेजे, हांगासर टाके पडल्या 7-8, हांगासर आनीक मास गेला तेजो, हांगासर मास गेला। अशें हातांक सुद्दां अशें तेणी ओडूंक जे पळय केसांक धरूंक अशें ओडूंक हाडल्या पळय तो सारको मार्क आसा। इतले तेणी हाल केला। गजाल तेजी करिनासतना इतले केले जाल्यार आमकां खंय वयताना आमी रातचे येता, आमकां बी वयत धमकी देते रहता सबको, बोलता पुलिस तो मेरे पॉकेट के अंदर है, बोलता है सुबह में तुम लोग मेरे को पुलिस चौकी में जमा करेंगे, शाम को बोले मैं बाहर आके फिर बताता हूँ, और आता भी था। आम्ही बायलां घरान एकटी असता, आमची कोण जबाबदार पुलीस घेतले, फाल्यां कितें तेणे केले जाल्यार। बेगाक सध्या 7 दिसांचो पुलीस रिमांड दिला। मेळ्ळ्या ते म्हायती प्रमाण ताका सस्पेंड करपाचो आदेश पुलीस हेडक्वॉर्टर्सांतल्यान केन्ना येवं येता। प्रुडंटा खातीर उदय परब। दव आनी धुक्यान गोंयान अंदू काजवाचे मोठ्या प्रमाणात लुकसाण जाला। 70तल्या पिसुल्ल्या काजूकारांक बरोच फटको बसला। त्या शिवाय थंयचे उद्देगाचे धुराचे काजळेन काजू सापूच काबार केल्यात। मायनिंग बंद आशिल्ल्यान त्रासान पडिल्ल्या लोकांक काजूचो आदार आसतालो। मात अंदू पीक पिड्ड्यार जाल्ल्यान सरकारान काजूवेले आधारभूत मोल तरी वाडोवन दिवचे म्हूण शेतकार मागतात। 70 तालुक्यातले पिसुल्ले गावातले लोक चड करून मायनिंगेचेर निंबून आसले। फाटली 2 वर्सां मायनिंग बंद आशिल्ल्यान लोकांक काजू पिकाचो आदार आसलो। चालू वर्सा व्हडा प्रमाणात धुके पडिल्ल्यान लोकांक बरेच लुकसाण जाला। हे दव पडलो आनी सगळे काळे जाले आनी आंब्याचो तो धुरलो, ताका लागून हे पीक सगळे गेले न्हू। ह्या वर्सा सारखे 90 किलो दिकल्या आनी जावकू ना आनी ह्यान फुडें कितें ना बी काजी सण। आतां म्हाका कमीत कमी 3.5 क्विंटल लुकसाण। न्हू आमच्यो काजी म्हटल्यार सारखे पीक सारखेच आमचे डावन जाल्ले आहा न्हू। हो आतां अंबे मेटालीक आनी ते आल्कोन फॅक्टरी आहा ते सगळो धुल्लो काळो धुल्लो सगळो येवन बसून सगळे काळे कळकीत जाल्ले आहा। कोणूच्या वर्सा आमचे सबंद काजी करपोन गेल्ले आहा। पूर्व आमकां 3 क्विंटल काजी जाल्ली आसली। आतां हे सगळी लुकसाण जाल्या। परत दुकरां येता ती उस्तून व्हरता, रोपे घातलेल्या हे अंबेचे सगळी काळे पडटा धुल्लो तो सगळो चोरांचेर बसला आनी सबंद काळे आहा। काजीचे पीक कमी जाल्ल्यान शेतकारांचे व्हडा प्रमाणात लुकसाण जाला। सरकारान काजूचो दर वाडोवन दिवचो अशी शेतकारांची मागणी आसा। काजी कमी आसा ह्या वर्सा, म्हणजे दर वाडून मेळोंक जाय न्हू आमकां सरकारा कडचो। ह्या वर्सान काजी मोहर बीन सबंद दव पडले आनी सबंद हे जालो। ह्या वर्सा पीक बीन काय आमकां 3 किलो बीन मेळ्ळा ते आतां 1.5-2 किलो मेळटा। गोंय सरकारान काजीक किलोक 100 रुपया अशें आधारभूत मोल थारायला, मात शेतकार मातूय खोशी नात। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। लोकसभा वेंचणुकेचे बोवळान ताळगांवचे पंचायत वेंचणुकेन राजकी गटांचे फुडाऱ्यांनी एकामेकांक चॅलेंजी दिवंक सुरू केल्यात। ताळगांवच्या पंचायतीचेर आपलो एक पसून उमेदवार ओडून दाखोवचो अशें आव्हान बाबुशान बीजेपीचे फुडाऱ्यांक दिला। बीजेपीचो दत्तप्रसाद नायक म्हणटा कोणेच शिताफुडें मीठ खावचें न्ही। अशोक नायक म्हणटा तोंडाची वाफ नाका। लोकसभेचे वेंचणुकेचो बोळो आसलो म्हूण ताळगांव पंचायतीचे वेंचणुकेची तयारी आनी नेट मात्तूय देविल्लो ना। ताळगांव पंचायतीची वेंचणूक थंयचे राजकी फुडाऱ्यांचो प्रतिश्ठेचो प्रश्न। बाबूश मोन्सरात तर पंचायतीचे वेंचणुकेक पातये ना। राजकी गटांच्या फुडाऱ्यांची आतां एकामेकाचेर शेरेबाजी सुरू जाल्या। सांताक्रूजचो आमदार बाबूश मोन्सरातान विरोधकांक मिडियावयल्यान सरळ आव्हान दिलां। तो म्हणटा कापस्ताद आसल्यार त्याच्या पॅनलाचो एक पसून उमेदवार उडोवन दाखोवचो। I clearly challenge anyone to defeat my one seat and show me.
defeat one seat and show me. ताळगांवचो बीजेपीचो फुडारी दत्तप्रसाद नायक म्हणटा कोणेच शिता फुडें मीठ खावचें न्ही. डोंट काउंट युअर चिकन्स बिफोर दे आर हॅश्ड. ताणें हें म्युन्सिपालिटीकूच म्हणिल्लें 2011 जेन्ना तांचो सरकार आशिल्लो, दिगंबर कामत सरकार आशिल्लो. आतां मनोहर पर्रीकर सरकार आसा. लोक वोट करतले, लोक निवडून हाडटले. लोकांक खबर आहा कितें ताळगांवच्या खातीर बरें आनी कितें वायट तें. अशोक नायक म्हणटा निकालूच कितें तो सांगतलो. म्हाका इतलें म्हणपाक वेट आनी वॉच. आमी शांतपणान सगळे निरीक्षण करता. बीजेपीचे जे वोटर आसा, जनता आसा ती शांतपणे आमच्या बरोबर आसा आनी ह्या वेळार आमकां लोकांची ताळगांवच्या लोकांची सहानुभूती आसा. त्याच नेटार बाबुशान सीसीपीचे आपले फुडले मेयर आणि डेप्युटी मेयर कोण जातले ते जाहीर केले. Suren Furtak will be the basically the mayor and the deputy mayor will be Kabir. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकिक शिलकार आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी. इतल्यान खबराचित्र हांगा सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. You're watching Prudent.